नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक तुमचे येवकार. आयज आमी हो साश्टीकार आम आदमी पार्टीच्या एका फंक्शनाक करतात. कारण मेन म्हणटे आमचे बरोबर अमित पालेकर. अमित पालेकर इतलो बिजी आसा. अमित म्हाका दिसता तुका एक 7-8 तरी सांगिल्ले की ह्या शोक येवं म्हणून तुका येवपाक टायम आसले. सो म्हाका निमणकार तुजे कडेन येवचो पडला. सो तुका पयलीं म्हणटा आमचे शोक येवकार. अमित, म्हाका एक सद्याक जो आमचो इश्यू चालू आसा तो म्हणटा तो रामा काणकोणकार हाजेर हल्लो जाला. एक जेन्ना झॅनिटोक एरेस्ट जालो तेन्ना हे आंदोलनाचे जे तुमी पयलीं हे केल्ले ते पेस एकदम मातशें कमी जाल्ले भशेन दिसता. अशें कितें अशें जाला बी काय म्हणून कित्याक लागून? नाही तशें ना. पळय कशें आसा, आमी ज्या दिसा आंदोलन केलें त्या दिसा म्हाका दिसता 4 काय 5 जण एक्यूज अरेस्टेड आशिल्ले. खंय ना खंय तरी पुलीस खंय ना खंय तरी कितें तरी लिपोवपाक सोदता अशें आमकां दिसतालें. जेन्ना आमी आंदोलन सुरू केलें तेन्ना आमची एकूच मागणी आशिल्ली की इन्व्हेस्टिगेशन करेक्ट मार्गान जावचें. आमी प्रयत्नय केलो डीजीपीक मेळपाचो, पण डीजीपी मेळूनाशिल्लो. ताजे मागीर चीफ मिनिस्टराक मेळपाचो प्रयत्न केलो, पण तें मेळूना. आनी शेवटी आमकां आंदोलन करून रस्त्यार येवचें पडलें. रस्त्यार आयल्या उपरांत सरकाराक खडबडून खंय ना खंय तरी जाग आयली आनी मागीर ज्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसीड जालें, ज्या तरेन एक्टिविस्ट किंवा आमकां जे एश्योरन्स चीफ मिनिस्टरान दिले आमी मेळ्ळ्या उपरांत आनी सांगलें की इन्व्हेस्टिगेशन एका तरेन तरी वतलें म्हणून. आनी ताजे मागीर ताजे उपरांत तांणी बाकीचे जे एक्यूज आसा तांकां अरेस्ट केले. ताजे उपरांत झॅनिटोक अरेस्ट केलो. हातल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की पुलिसां कडेन जे प्रेशर लोकां कडल्यान आयलें तातल्यान हे पुलीस खंय ना खंय तरी एका रायट डिरेक्शनान खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करपाक लागला. आतां हें चलता आसतना आमी जेन्ना कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट म्हणून आसा आमची काल जी केल्ली आसा, गोंयभर वेगवेगळे तरेन प्रोटेस्ट चालू आसा, गोंयभर वेगवेगळे तरेन मोर्चे बांदणी चालू आसा. आज म्हाका दिसता आमची सावथ गोंय मिटींग आसतलें, आमी थंय वतले. पयर वास्कोय मिटींग जाली. अशे तरेन मिटींग चालू आसा. ह्यो मिटींग अशें जाहीर करता की हे इन्व्हेस्टिगेशन खंय ना खंय तरी डायल्यूट जावचें न्ही. खंय ना खंय तरी जे रियल कल्प्रीट आसा तांचो खंय ना खंय सुटका जावची न्ही. आनी खंय ना खंय तरी सरकार ज्या तरेन अजून पर्यंत क्रिमिनल्सांक प्रोटेक्ट करतालो तें प्रोटेक्शन हांगा आसचें न्ही. आमी वेगवेगळ्या तरेचे एसॉल्ट गोंयकारांचेर जाल्ले पळयला. भारतीय जनता पार्टी इतली जाग केन्ना येवनाशिल्ली, पूण हे फाटले 2-3 दीस जाले खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीकूय दिसूंक लागला की हें आतां आंगार शेकता म्हणून. कारण तांचे जे ज्या तरेन ते प्रेस कॉन्फरन्सीस, स्ट्रगलिंग प्रेस कॉन्फरन्सीस, बट दे टूक दोज प्रेस कॉन्फरन्सीस. So right now, since accused have been arrested, remand has been given, I think it is right for us to wait and watch where the investigation is proceeding. But हे करता आसतना आमी ओगी बसले अशें समजू नाका तूं. आमचो दोळो ताजेर आसा. एक आदवोगाद म्हणून म्हाकाय कळटा कितें चल्लां तें. वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रिमांड्स which are being taken and what investigation how it is proceeding. एक असं काल जेन्ना तुमचे मडगांवां कॅन्डल मार्च जाता तातूंत भितर हें केलें की अजुनूय ह्या हातूंतलो मास्टर मायंडाक अरेस्ट जावंक ना असो जो हे जाता ताजेर तूं सहमत आसा काय? धरला तोच मास्टर मायंड दिसता. लोकांची आमची सगळ्यांची एक भावना आसा की हातूंत भितर कितें तरी व्हडले कॉन्स्पिरसी आसा. इट इज नॉट जस्ट एज इट लुक्स. ऑफकोर्स झॅनिटोक अरेस्ट करप इज अ बिग थिंग बिकॉज आजून पर्यंत ताका आड घालपाक भिताले पुलीस. सो खंय ना खंय तरी पुलिसान एक स्टेप घेतला इन रायट डिरेक्शन अशें आमकां दिसता. आतां हातल्यान जे इन्व्हेस्टिगेशन जावन ज्या तरेन एसपीन सांगलां की दर 24 वरांनी 48 वरांनी आपूण ब्रिफींग दितलो. लेट अस वेट फॉर दॅट ब्रिफींग वेन इट कम्स एज फार एज दीस इन्व्हेस्टिगेशन इज कन्सर्न. बिकॉज काल रिमांड घेतल्यान 24 ते 48 वरां तांचे कडेन आसा झॅनिटोक इंटरोगेट करपाक आनी बाकीच्या एक्युजांक इंटरोगेट करपाक, एकामेकां समोर दवरपाक. इंटरोगेशन दे नो इट बेटर. एज अ लॉयर आय मस्ट से दॅट दे शूड डू इट वायजली. They should do it in the right direction and not to cover up anybody. Okay. So खंय ना खंय तरी लोकांचो जो डावट अशे तरेन जाता कारण खंय तरी प्रोटेक्ट करता असो सरकार आमकां दिसता. पॉलिटिकल एंगल कितें आसा दिसता? पॉलिटिकल एंगल म्हणल्यार कशें ना, आज गुंडागिरी ज्या तरेन वाडल्या ताका प्रत्येकाक पॉलिटिकल खतपाणी घालतात. आज प्रत्येक पॉलिटिशियनाक भारतीय जनता पार्टीक पर्टिक्युलरली ह्या गुंडांची गरज पडटा आनी त्या गुंडांचो वापर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. आमी सगळे कडेन पळयले. हे पळयलें आमी बार्देजान पळयलें, आमी सावथाक पळयलें, आमी तिसवाडीन पळयलें. सो खंय ना खंय तरी कांय गुंडाच आज आमदार जाल्ले आसा. मंत्री आसा, स्वताक आमदार म्हणून स्वताक गुंडा म्हणपी आज आमदार भारतीय जनता पार्टीन आसा. सद्याक जे बीजेपीक जे मंत्री आसात ते गुंडा म्हणटा तूं? हांव म्हणटा ही पार्टीच गुंडांची पार्टी. सेल्फ एक्लेम गुंडा संकल्पान तुमच्या समोर सांगला मरे. हांव एकलो गुंडा म्हणून म्हणजे ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ गुंडा. रेप एक्यूज आसा, एक्स्टॉर्शनिस्ट आसा. तुमीच तांकां चोर म्हणिल्ले तुमच्या पार्टी बरोबर आसा. चीफ मिनिस्टरान पणजेन स्पीच दिसता आसतना म्हणिल्लें की एक तांचो जो पणजेचो आज तांचो मंत्री आसा की ताजेर खंयचीच सेक्शनां अशीं ना जी ताजेर लावना म्हणून. म्हणजे सगळे ताजे कडेन. आपूण आज तांचो मंत्री म्हणजे आज ताका दुदान धुलो आनी तो लीप जालो अशें ना न्ही.
सो परिस्थिती अशी आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या 33 कितले जाणांचेर करप्शनाचे चार्जीस आसा, कितले जाणांचेर एक्युजेशन्स आसा, कितले जाणांचेर क्रिमिनल केसीस पेंडिंग आहा, हाजो सगळो रेकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. तुजेरय सद्याक एक व्हिडिओ सद्याक व्हायरल जाता जेणे तो तुजो जो क्लायंट तुजो प्रोफेशनली आसतलो, पूण सद्याक एक आसा की एक तेंपार अमित पालेकर होच जेनिटो पासयतालो अशे तरेचो एक पळय लक्षांत घे 27 वर्सां प्रोफेशनान हांवें काडली. हांव एक नांवाजतो लॉयर एंड आय हॅव अर्न दॅट नेम because of my work as a lawyer with integrity and my standing in the lawyer circle. एक 15-12-13 वर्सां पयलीं जर हांवें कोणाक डिफेंड केला आसत जाल्यार तातूंत भितर आज सांचे मंत्री आसात ते म्हजे क्लायंट आसा. आय कॅनॉट डिस्क्लोज देयर नेम्स टुडे. क्लायंट रोहन आसतलो खंय ना खंय तरी सगळेच खंय ना खंय तरी हांवें रिप्रेझेंट केल्ले आसा. बी इट बी देयर मिनिस्टर, बी इट बी देयर MLAs, आज काँग्रेसचे आमदार जे आसा जे आज थंय उड्यो मारून गेला तांकां रिप्रेझेंट केला. दॅट डज नॉट मेक मी देयर पॉलिटिकल अफिलिएट ऑर पार्टनर. इट इज माय प्रोफेशनल जॉब. म्हाका फीज दिल्यो, हांवें तें काम केलें, म्हजें सोंपलें काम. आज जेन्ना म्हजी पॉलिटिकल जर्नी 4 वर्सां जाली सुरू जाली, त्या 4 वर्साच्या जर्नीन जेन्ना हांवें लास्ट इलेक्शन लढलें सांताक्रूजच्यान, तेन्ना हो जेनिटो भारतीय जनता पार्टीच्या MLA जो हरलो थंयच्यान टोनी, ताजे खातीर वावुरतालो. भारतीय जनता पार्टीचो करंट जिल्हा पंचायतीचो जो तांचो फुडारी आसा गिरीश उसकयकार, ताणें स्वता माळा घालून घेतल्या ताच्या हातांतल्यान जिखल्या उपरांत की ताका लागून आपूण जिखलो म्हणून. सो ह्या भारतीय जनता पार्टीन उलोवप ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या तोंडान सोबना. सिमिलरली आज आनी एक पॉलिटिकल पार्टीचे कांय प्यादे जे आसा तांचे फेक प्रोफायल जे आसा ते आज पुश करता. अरे अमित पालेकर ताचो लॉयर आशिल्लो, हांव कितल्याच जाणांचो लॉयर आशिल्लो. ह्या लोकांचो दॅट वॉज माय जॉब, दॅट इज माय प्रोफेशन. आज जेन्ना आमी उडी घातल्या, आज हांवूच एक्यूज जाला भारतीय जनता पार्टीच्या एका केसीन. कारण कितें, फक्त इतलेंच की हांव पॉलिटिकल ओपोनंटांचो म्हणून. आनी हे जेन्ना पॉलिटिसायज करता, हे क्रिमिनल एंगल जे आसता ते केसीची वाट लागता हे तांकां कळना. सो एक एज अ लॉयर आय मस्ट से वन थिंग इज दॅट एज अ लॉयर माय लायफ हॅज बीन कंप्लिटली डिफरंट. एज अ पॉलिटिशियन माय लायफ इज एट अ कंप्लिटली डिफरंट लेवल. प्रश्न हो आसा की रामा जर म्हजे ट्रस्ट करता, हाजो अर्थ रामाक विश्वास आसा की हांव ताजे फाटल्यान रावला आनी ताजे फाटल्यान आशिल्लो. आमी खुबश्यो गोश्टी बरोबर केल्या, खुबश्या गोश्टीन तांकां गायडन्सूय करता. आज गोंयचे कितलेशेच एक्टिविस्ट आसा जे विश्वासान फोन करता आनी एडवायस घेता. नाव दॅट डज नॉट मीन वॉट दॅट मिन्स इज दॅट दे ट्रस्ट मी. आनी खंय ना खंय तरी गोंय जर साल्वार करतलो जाल्यार आमी जो आज आवाज उठयता, आमची फॅमिली आमकां भंय येता, आमकां धमकी येता, सगळें आसा, गोंयभर आमी काम करता मरे. So I don't think I need a certificate from any one of these fake profiles. Just मास फॉर डायवर्ट करता. तो रामा म्हणटा, रामा तुका ट्रस्ट करता म्हणून. रामा म्हणटा ह्याच पार्टीक आशिल्लो, सोडून गेलो अशें. विशय कशें आसता, कोण सोडटा, कोण जॉईन जाता, कोण खंय वता. तांणी आपली एक लायफ वेगळे तरेन सुरू केली, एक्टिविस्ट म्हणून सुरू केले. म्हजे जी कारकीर्द आशिल्ली ती वेगळ्या पॉलिटिकल पार्टींतल्यान सुरू जाली. आज हांव आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष आसा. आज म्हाका आम आदमी पार्टीची जी कामां चल्ली, आयडियोलॉजी आसा ती पसंत पडटा. म्हजें जें काम गोंयांत चलता तें आमांक पसंत आसा. So Rama, as an activist, he has chosen a different life for whole of Goa. He doesn't want a political affiliation probably. पण हाजो अर्थ ताणें आमची आयडियोलॉजी सोडली न्ही. आपाचेर विश्वास ना, आम आदमी पार्टीचेर विश्वास ना अशें ताणें स्वताच्या तोंडान जर सांगिल्लें जाल्यार आय कुड हॅव बिलीव्ड इट. वॉट ही लेफ्ट इज ही वॉन्टेड टू एक्सपांड हिज हॉरायझन्स बियॉन्ड पॉलिटिकल एंगल्स. जेन्ना तो पार्टीच्या एक पार्टी म्हणलें की तुका एक ब्रँडिंग जाता. आज हांव कितें उलयता जाल्यार काँग्रेसवालो किंवा RG वालो किंवा गोवा फॉरवर्डवालो म्हाका पळयता अरे हाका पॉलिटिकल एडवांटेज जातली काय हाजी. सो ते म्हाका वेगळ्या तरेन पळयता. एज एन एक्टिविस्ट दे से ओके हाजी म्हाकाय पॉलिटिकल एडवांटेज जावपाक शकता एज एन एक्टिविस्ट. सो ही जी गजाल आमी जेन्ना उलयता की सोडली गेलो आसलो, म्हजे बरोबर आसा न्ही, म्हाका वेलकम करता न्ही, हांव ताका वेलकम करता न्ही, हांव ताजे बरोबर रावलो उबो न्ही. दीस इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन वॉट इज द हिस्ट्री. हिस्ट्रींतल्यान शिकप, हिस्ट्री रिपीट करप न्ही. फ्युचर जे आसा ते ब्रायट करतलो जाल्यार प्रेझेंटान काम करपाक जाय आनी तें आमी करता. ताजे बरोबर ताजे खातीर आमचे बरोबर वेगवेगळे एक्टिविस्टूय आसा आनी एक्टिविस्टा बरोबर आमी आसा. कारण एक्टिविस्ट आज गोंयचे विचार घेता, गोंयचे विशय घेता. आनी भारतीय जनता पार्टीक सद्या जी परिस्थिती जाल्या की तांची सळोकी पळो परिस्थिती जाली ती. काल तुवें पळयलें ते 4 भुजगावणी बशिल्ली ती प्रेस कॉन्फरन्साक, तांची तोंडारूच पळयल्यार कळटलें तांची परिस्थिती कितें जाली ती. हाडून बसयल्यात तेच त्या बायलांकूय काल तुवें पळयल्लें आसतलें तें. काल ती 4 महिला बशिल्ल्यो, महिला सशक्तीकरणाचे उलयताल्यो. गॅस गेलो तेन्ना आमचो गॅसूच गेलो. सो हातल्यान एक गजाल दिसून येता की जी उतरती कळा लागल्या भारतीय जनता पार्टीक, फटिंगपणां आज उगडी जायत आसा. ती जायत आसा खंय ना खंय तरी. फटिंगपणां उगडी जाल्ल्या कारणानच आज लोक आमचे कडेन जोडटा. आनी आयचे जे जॉयनिंगूय तुवें पळयलां,
These are people from different constituencies who once upon a time looked down upon us. Today they look upon us to actually lead Goa in future. मी सद्याक आनी एक आरोप जाता की तुमच्या आम आदमी पार्टीचे वेंझीन BJPच्या हातूंत भितर मार्च केले आनी ते सगळे ते कॅप्चर करपा हे केलो ताका लागून वेंझीन माफी मागची अशें BJPन हें आसा. मेन म्हणटा ते म्हणटा ही दादागिरी म्हणटात. तूं म्हणटा तूं BJPची दादागिरी जाल्या ते म्हणटा तुमची दादागिरी जाल्या. भारतीय जनता पार्टीन जी दादागिरी चलयल्या इतले दीस गोंयकारा बरोबर ताजे उत्तर आसा भारतीय जनता पार्टी कडेन. ताकाच लागून तो बीजेपी सोडून MG आयलो तो ताकाच लागून काय म्हणून. भारतीय जनता पार्टी आज अशा लेवलार पावला की करप्शन एक अमक्या लेवलार पावले. अटल बिहारीची वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी वेगळी आशिल्ली. त्या वेळेचे जे लिडर आशिल्ले अटल बिहारीक तांणी पळोवचो एकदा तरी एम्युलेट करपाक ताका ट्राय करचो तांणी. तांचे पुस्तक वाच्च्यो तांच्यो कविता वाच्च्यो. ह्यो वाचना ते कितें वाचता आसतले आतां नार्कोज आनी कितें असल्यो गजाली वाचता आनी ते पळयता OTT प्लॅटफॉर्माचेर आनी तांकां दिसता की दीस इज वॉट न्यू पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट. दादागिरीची भाशा. तो आयज कालचो भुरगो तो भारतीय जनता युवा मोर्चाचो ताका इम्पोर्टेड हाडला. गोंयचे जे डिजर्विंग तांचे भुरगे आसा तांकां सोडून ताका तांणी भारतीय जनता युवा मोर्चाचो प्रेसिडेंट केला. तो दादागिरीची भाशा वापरता. 4 लाख आमची फॅमिली 1 लाख आमची सांगता तुमकां जाय ते पळय म्हणून ना माफी मागना. ना माफी मागना. आज सांगलें कालूय सांगलें येयात मरे आमचे ऑफिस रॅन्सॅक करतले म्हणून सांगतात. यो मरे आमी ऑफिस रॅन्सॅक करपाक येवनाशिल्ले. आमचो आमदार आनी लोकांक फॉलो करत तो गेलो. लोक गेले थंय पयलीं की भारतीय जनता पार्टीक विचारया म्हणून आनी तो भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान भितर सरून आता आनी भिवनदार कित्याक बंद केले. सरकार तुमचो पुलीस तुमचे. तुमी सांग सरकार भारतीय जनता पार्टी चलयता काय CM चलयता? भारतीय जनता पार्टी चलयता. काल प्रेस कॉन्फरन्सान ते इन्व्हेस्टिगेशनाचेर सांगताले. कोण चलयता तर CMन सांगलें तुका हें तुका पुलिसान सांगलें. कोण सांगतालो काल? भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट पॉलिसीज सांगता. भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन इन्व्हेस्टिगेशनाचो प्रोसिजर सांगता. सो भारतीय जनता पार्टी कोण चलयता? चीफ मिनिस्टर बुजगावणे आसतले ताजे आनी बेसिकली हे ते पपेट आलयता भितरल्यान. हेच परिस्थिती जाल्या न्ही. आज भारतीय जनता पार्टीचे लिडर सगळे तरेन फटोवपाक चल्ल्या. आतां नवें तांणी स्टार्ट केला GST 2.0 म्हणून. ही फटिंगपणां. काल एका शॉपवाल्यान बरें दिलें बरी चापरूक दिली. पयलें चल्लें तें कित्याक म्हणून म्हणजे तो इट वॉज ऑनेस्ट थिंग. चीफ मिनिस्टराक हांसू रोडू काय कितें नाका जालें. पयलीं सेटिंग करून वचूं नाशिल्लें ताचे कडेन ते हें उलोवचें पडटलें. आतां सेटिंग करून भोंवता. आतां धंदेवालां कडेन जे भोंवल्या ते सेटिंग करून भोंवल्या. हां बरें उलया बरें उलया. अरे तुमी लोकांक नाडल्या. तुमी 5ची वस्त 15. हांव परत सांगता तुका एकदां. एक मरे हाजी राजेश खन्नाचें एक पिक्चर आसा जेकडे एक हॉटेलवालो येता. आमी म्हणटा सामोसा 50 रुपयान विकता. अरे 50 रुपयान विकता कितलो म्हारग? 50 पयशांक कर. तो म्हणटा सर कितें लुट्टले आमकां लुट्टले. तेन्ना तो ताका सांगता सर 2 लाख दिता. ना ना 2 न्ही. ची कितें दिता 2 5. तो मागीर PA येवन सांगता 2चे न्ही 5 जाता. 5 पेक्षा चड तुमकां ते दिवंक शकचे ना. बरें एक काम कर 5 डन जाले. आतां एक काम कर सामोसा 15 कर. हॉटेलवाले खुश. अरे म्हणटा 50 150 रुपया केलो. 50 म्हणजे 50 150 कर. 150 रुपया खुश. म्हणटा आंबे तो म्हणटा लोक बॉब मारतले. ना लोक बॉब मारतले. मोर्चा हाडटले आंदोलन हाडटले. मागीर 150चे कितें कर तूं? 150चे 100चे हाड. म्हणजे 50चे 100 प्रॉफिट तुवें करून दिले आनी 150चे 100चे हाडल्यार लोकांक खबर ना पिशे लोक की 50 आशिल्ली वस्त 150 पावयल्ली म्हणून तुमी. विषय भारतीय जनता पार्टीचो आसा. विषय एज अ पॉलिटिकल लिडर आसा आनी ह्यो गोष्टी उलोवच्यो पडटल्यो. गोंयकारांक कळचें पडटलें. पिशान काडटा गोंयकारांक. पूण गोंयकार आतां पिसो काडना. गोंयकार पिशान काडून घेना. ताजो प्रत्येक कालचे कॅन्डल लायटाक आयला. ताजो प्रत्येक त्या दिसा रस्त्यार आयलो आनी तांकां एकाच गोश्टीचो भंय दिसलो की खंय ना खंय तरी गोंयकार एकवटले. आज तोंडा पळय आतां म्हणटा ते मास्टर मायंड सोडा आमच्या हाजे आयलो वेंजे आयल्लो मरे करा मरे रे पळया तरी मरे तुमची कापासदार सरकार तुमचो. तुवें तुजी तोंडांतल्यानच काडला म्हणून हांव तुका हो प्रश्न विचारता. तूं म्हणटा की गोंयकार एकठांय आयले. गोंयकार एकठांय आयले. सरकाराक गोंयकाराची शक्ती दिसली. सगळो एकठांय येतकीर सरकाराक एक डायरेक्शनान वचून एक्युजांक इतले फास्ट हांवें केन्नाय पळयलें इतले फास्ट कोणाकय अरेस्ट केल्ले ते. सो करचें पडलें 100%. दुसरे दिसा जॅनिटोक अरेस्ट जालो. सो हे जर पळयल्यार तूं एक मान्य करता की सगळे एकठांय येतकीर कामां फास्ट जातात. पळय धाकली मूठ 1.25 लाखाची म्हणटा पूण धाकली मूठ तितली स्ट्रॉंग कारण ती 5 बोटां एकठांय आयली म्हणून हांव हे मान्य करता आनी आय नो वॉट यू आर गोइंग टू आस्क मी. सो प्लीज आय नो वॉट यू आर सेइंग इज दॅट तुमी एकठांय कित्याक येना. एक्झॅक्टली. नाव प्रश्न हो आसा की पयर एक रँडम विशयाचेर म्हणजे हांव रँडम अशा तरेन म्हणटा की एक जालें तें इन्सिडंट जालो. इट्स नॉट रँडम एज इन नॉट जस्ट रँडम. एक विशय असो की एका एक्टिविस्टाचेर हाजेर लोक एकठांय जाले. इमोशनल एक हे जालो. लोकांच्यो भावना हे जाल्यो की अशें कितें हें घडलें. हेच अशेंच घडत आसा गोंयांत. प्रश्न हो आसा की हांव आज तुका म्हणटा की हांव सगळ्या पार्टींक सांगता की आमी तयार आसा चल गोंयभर एकठांय इलेक्शन लडुया.
आमचे नॅशनल लिडर्स म्हणटा तुमी की आमचे नॅशनल लिडर मान्य करना, आमी मान्य करता, आमकां जाय हें तांकां नाका, तांकांय आपयता हांव. तुमच्या नॅशनल लिडर्सांक हांगा घेवन यो, हांगचे कोण कोण सगळे लिडर्स तांकां घेवन यो, आज डिसायड करया खंय खंय कोणी कोणी लडपाचें तें. 6 म्हयने आसतना 4 म्हयने आसतना न्ही, आज. कारण हांव तयारी करता मरे आयच्यान, आनी म्हाका फाल्यां सांगलें की तूं फाल्यां हांगा लडूं नाका म्हणून, जाल्यार कशें जातलें. त्या पेक्षा आज आमी डिसायड करया. 40 मतदारसंघान तुका जर एलायन्स जाय अशें म्हणटा जाल्यार लेट्स डू इट टुगेदर टुडे. आय एम नॉट सेईंग अगेन्स्ट. सगळ्यो पार्टी, रिजनल पार्टी आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, RGP आसूं, काँग्रेस कोण आसा तांणी सांगचें की भारतीय जनता पार्टीक आमकां हरोवपाक जाय. एकूच पार्टीचें म्हाका आज इंटेन्शन आमचें आसा कशें दिसता भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचें, कारण आमी त्या दृश्टीन काम करता. आनी ते जर फुडें व्हरतलो आनी ते जर एकठांय जातले जाल्यार हें डिसिजन आयजूच जावचें पडटलें की फुडल्या 1.5 वर्सां फुडें इलेक्शन आसा म्हणटा. एवरी टायम यू आस्क एनीबडी. असो केन्ना प्रयत्न जालो तुमचे वडच्यान किंवा आनी कोणाला जालो प्रयत्न? असेंब्ली भितर आमी सगळे एकठांय लडटा. आज हांवें तुज्या मार्फत आज दिलें मरे इन्विटेशन. ओके, हांव म्हणटा की आय एम रेडी, आय वील गेट माय ऑल लिडर्स. फॉरगेट माय नॅशनल लिडर्स हॅव गिवन अस फूल हे की तुमी जाय ते तुमकां जाय तशें गोंया खातीर बरें आसा तें करा. दे आर हियर टू गायड अस एंड दे आर लिटरली स्टेईंग हियर. आमचे जे शैली ओबेरॉय जे आसा, डॉक्टर शैली ओबेरॉय, अतिशी आसूं किंवा बाकीचे लिडर्स आसा, ते जस्ट गायडींग अस एंड यू सीन द प्रोग्रेस दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा. अमित, तूं एक मान्य करतलो की कितें म्हणजे पॉलिटिकल एखादी काँग्रेसी एखादी हे नाका आसतलें, आम आदमी एखादी हे जावपा अलायन्स जावपा नासलें, पूण एक तुका मान्य करतलें गोंयकाराक, गोंयच्या हाका सगळ्यांनी एकठांय येवन BJPच्या अगेन्स्ट लढचें असो एक भावना आसा, ही मान्य करता तूं? हांव एक गोश्ट मान्य करता की गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टी नाका, ताका लागून सगळ्यांनी एकठांय येवन तांकां दिसता की भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध 2/3 म्हणजे 67%, 67% जो गोंयकार आसा ताका भारतीय जनता पार्टी नाका. तो भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान मतदान करता. 32% ते 28 खंयच्या आतां बोवाळान ते येतात आनी ते बी मोडून तोडून येता, मागीर ते विकत घेतात. हे गोंयकारांक जाय की हे 67% जे आसा ते खंय ना खंय तरी एकठांय जावन कॉन्सॉलिडेट जावन वोटींग जावची. पूण हे करता आसतना गोंयकारांक हे दिसता की खंयची पॉलिटिकल पार्टीचेर हो विश्वास आमी करचो आनी वाय शूड वी ट्रस्ट सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज आनी वाय शूड नॉट ट्रस्ट सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज. आतां हो विश्वास जर लोकां मदीं दृढ करतलो की हय हें सगळें जावंक शकता, जाल्यार हांवें तें तुका आतां सांगलां तेच परत सांगता, रिपीट करता की आज डिसायड कर मरे, फाल्यां न्ही, आनी सांगा की हांगा आमी लडचे ना, हांगा आमी सांगता आमी हांगा लडटले म्हणून. जातलें? If that is acceptable, let us do it now. So don't blame us saying that Aam Aadmi Party is a B team, Aam Aadmi Party is trying to divide votes, Aam Aadmi Party is here to destroy us. Nobody is here to destroy anybody. We are here to fight BJP. We are here to destroy corrupt BJP and we will do it. आमकां ताजो कोणाचो साथ लागू, कोणाचो साथ नाका लागू. आमचे कडेन लोक जुळटा, आमचे कडेन लोक येता, कारण खंय ना खंय तरी एक विश्वास बसता लोकांक आमचेर आज की हे ऑनेस्टली काम करता म्हणून. तोच विश्वास आमकां त्या दुसऱ्या सायडींतल्यान येना. हांव पर्टिक्युलरली तुका नांवां घेना, पूण खंय ना खंय तरी तो विश्वास दृढ जातलो जाल्यार दॅट हॅज टू स्टार्ट टुडे, नॉट 1.5 years later. सो आतां ही आमची भासाभास कन्क्लूड करता आसतना एक अशें म्हणूंक शकता आमी की तुवें आतां हें उतर दिलां, सो तातूंतल्यान एक कितें नवें जावप शक्य आसा अशें दिसता काय तुका? एक दुसरे वटेन आनी तितलोच पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येतलो अशें दिसता काय? I don't know, but one thing I can tell you, I will inform my party and leadership की आमकां हे ते सगळें मेळपाक सोदता आनी गोंय वाचोवपा खातीर आमी सगळे एकठांय फुडें सरया म्हणून. वी आर रेडी, लेट अस डू इट. सो हाजेर आमी ही आमची हांगा चर्चा थांबयतात. म्हाका दिसता की एक की हे की निमाणे कडेन सगळे पॉलिटिकल पार्टीचो आपआपलो अजेंडा आसतलो, पण एक म्हणटा सगळे आनी एक गोंय हो अजेंडा घेवन फुडल्या इलेक्शनाक वचपाक जाय. सो आमचो तोच एजेंडा, गोंय हो आमचो एजेंडा, गोंयकार हो आमचो एजेंडा. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा तो अमितान एक हात फुडें घाला, आतां दुसरो हात फुडें येतलो काय ना तो पळोवपाक जाय. सो हाजेर म्हाका प्रश्न येता की हो प्रश्न आमकां प्रत्येक फावटी विचारता. तुजे 1 मिनीट चड घेता, प्रोग्राम 1 मिनिटान वाडय तुका. प्रश्न होता की पार्टीक आमकां ब्लेम करता की आमी डिवायड करपाक सोदता ऑपोजिशन वोट. तशें ना ते. प्रश्न हो आसा की खंय ना खंय तरी एकमेकांचेर विश्वास दवरतलो. आज डिसिजन घेवचें पडटलें, ते फाल्यां उपकारना. कारण फाल्यां अरे भारतीय जनता पार्टी म्हणटा आमी इलेक्शन तयारी जाली, पण आमी ऑलरेडी कामाक लागल्या. सर फाल्यां 2 म्हयन्या पयलीं कशें डिसिजन घेतलो तूं? डिसिजन आज घेवचें पडटलें आनी तें करतलो जाल्यार ब्लेम करनाका की आमी अशें केलें तशें केलें. ना, आमी तयार आसा. हांव सांगता न्ही तुमकां, तयार आसा. यो घेवन तुजे लिडर आज डिसायड करया 40सांतल्यो कोण कोण खंयच्यो लडटलो त्यो. मिळून मिसळूचो सरकार कडेन जातलोच जाल्यार, पूण ना जाल्यार आमी तयार आसा 40 मतदारसंघान लडपाक. अँड दॅट्स वाय वी आर मेकिंग आवर ऑर्गनायझेशन बेस स्ट्रॉंग अँड वी वील डू इट इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. देव बरें करूं.
आनी आमचे सगळे पळोवपी आतांकाय देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.